नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. आरजीपी यूकेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकाराचेर दाखयलो विश्वास. विरेश आमचो सांत आंद्रेचो हिरो, ताका आमचो पुराय तेंको, सांगता लंडनकार. काणकोण देळ्यांत चलपी प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक तळ्यावयांनी केला खर विरोध. गांवच्या अस्तित्वाक आसा धोको. प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन. थळाव्यांची थेट शिटकावणी. शिकेरी आग्वाद किल्ल्याकडेन बुडली. नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट. 5 जाण नुस्तेमार सुदैवान साल्वार. गोय गुन्या फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स व्यवहारा आड व्हड कारवाय करून 2 वेगवेगळे रॅकेट हाडले उक्ताडार. मुखेल मास्टरमाइंडा सयत जायत्या आरोपीक अटक करून लाखांनी मोलाचे ड्रग्स केला जप्त. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वास्को हांगा गोवा हाऊसिंग बोर्ड अलॉटमेंट लेटरांचे केले वितरण. लाभार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया भरचे पडटले शुल्क. मुख्यमंत्री सावंतान दिली माहिती. आणि दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यात मानग्याचो सावार. तळ्यात सापडले आनी एक मानगे. राना खात्यान ह्या मानग्याक घेतला ताब्यात. आता खबरो विस्तारान. काणकोण देळ्यांत चलपी प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. या प्रकल्पाक लागून गांवचो सैम, पर्यावरण आनी थळाव्या संस्कृतायेचेर वायट परिणाम जातलो. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प मुखार व्हरूंक दिवचो ना. तशेंच प्रशासनान 15 दिसां भितर योग्य तो निर्णय घेवन प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. काणकोण देळ्यांत जावपी प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळावे तिडकल्यात. हो प्रकल्प बेकायदेशीर आसा. देळे आनी हेर ताच्या शेजाराक आशिल्ले गांव म्हळ्यारूच श्रीस्थळ, खालवडे, मास्तीमळ, किनळे आनी पणसुले हे सोपुल्ले सुंदर आनी 5-4 गांव. ह्या वाठारांत अशे प्रकल्प जाले जाल्यार गांवची शांतताय शेणटली. गांवांत फावो ती वीज, उदक आनी हेर मुळाव्या सुविधांचो थळाव्यांक त्रास जावपाची शक्यताय आसा. ह्या येवपी प्रकल्पाक सुमार 150 फ्लॅटांचो आस्पाव आसा. देखून ह्या मेगा प्रकल्पाक मान्यताय दिवप अयोग्य आसा अशें थंयच्या थळाव्याचे मत आसा. तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून भायल्यान व्हड प्रमाणात लोक येतले आनी गांवांतल्या थळाव्या संस्कृतायेचेर आनी सामाजीक वातावरणाचेर परिणाम जावंक शकता असोय हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला. तशेंच प्रशासनान 15 दिसां भितर योग्य तो निर्णय घेवन प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिला. आज एक मुख्य विषय म्हणलो आसा जो एक मेगा प्रोजेक्ट जो आमच्या गांवां येयल्लो आसा भितर वाड्यार. हेजे पयलीं आमगे वाड्यार एक कसले प्रोजेक्ट येयल्ले नासले आनी हो बारीक सादारण हो 100-150 फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट. आनी हो जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना आम गांवचे लोकांचे सामको मोठो अन्याय आसा. कित्याक हांवें पयलींच ताका ओपोज केल्लो. आमी जेन्ना कावन्सिलर मिटिंगे बसताले प्रत्येक मिटिंगे हांवें विशय काडलो असले प्रोजेक्टां परमिशन दिवचे पयलीं विचार कोन्न दिवचें, लोकल कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवन दिवचें. कित्याक थिंगा रोडाची कॅपेसिटी कितली आसा, लायटीची कशी आसा, उदकाची कितें प्रॉब्लेम आसा हे जाण तुमी मागीर तेजेर डिसिजन घेवचें म्हणून. जेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळी आतां जेन्ना प्रोजेक्ट हो लायसन दिवन ऑलरेडी प्रोजेक्ट चालू जालो तेन्ना गांवचे लोक सामके चिडले. कित्याक हो प्रोजेक्ट इतलो आमगेलें हें आसतना जाता कशें काय म्हणून बेकायदेचेर. तर देळे शेटकार देळे आमी इतली घर पळयता 87 काय 90 कितली घरां आसा. सडनली एक प्लॉटान जेन्ना 150 फ्लॅट येता आनी 600-700 लोक जो आवटसायडर रावतात दिल्लीचो, राजस्थानाचो आनी खंयचो. ट्रेडिशनल गांवां आमी शिगमो चवथ हे सगळे आसले कारणान हे आमकां साम त्रासदायक ठरतले. आनी सरकारा कडेन हांव मागता म्हागे मागणी तुमी साम चवकशी करची ह्या प्रोजेक्टाचेर. सगळ्याक गव्हर्मेंट CMA धाडले आमी हेजे पयलीं लेटर धाडले. PWD मिनिस्टर, टावन प्लॅनराक, A to Z, काणकोण PI, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, CO, हर एकटे आमी ऑपोजिशन लिडर युवी आलेमाव, विजय सरदेसाय एक्काच एकटे आमी नोटीस धाडली आहे. म्हणजे हेजे बद्दल हे कितें चलता हिंगा एक गांव कसलो आनी कितें म्हणून. हो आमचो गांव एक सुंदर गांव, एक हिरवेगार गांव. हो पळय खालवडेचो गांव, आमच्या ऑपोजीट खालवडेचो गांव आसा. पळय शेटकारवाडो, हे मास्तीमळ, हे सगळें आमचें लिंक तुटतलें. कांयच आसपा ना हिंगा. ही हे जे हिरवे हिरवे आहा पळय न्हू सगळें तांबडे तांबडे जावन वयतलें. आमचो आमदार, आमचो मिनिस्टर रमेश तवडकर बाब आमी वचोन येयले. हांवें धीरज बाब पर्सनली मेळोन येयले.
सगळे सांगले हकीकत हिंगा अशें चल्ला. एक मोठे आमी आंदोलन करपाक तयार आहाय. हायवे सुद्दां बंद करपाक शकता आमी एक वेळाचेर. मामलेदाराडे आमी बसतले उपोशणाक. वेळ पडल्यार सेक्रेटरीडे हांव बसतले. पूण हो प्रोजेक्ट ताबडतोब फाटीं घेवचो. एक आमी सरकाराडे विनंती. येवन ते पर्सनली हिंग येवन पळोवपाचें हिंग बाबी कितें चल्ला. ना हिंगा आमकां चीफ गोवा म्युन्सिपालिटी इंजिनियर येना, ना कोण येना. भायले सायन्यू कितें चल्ला. आसाय आनी आतां फाल्यांच्यान आमी ऑगस्टा म्हयन्याक वता. तेन्ना 1 ते 15 तारीख म्हळ्यार 15 दिसांचो सरकाराक आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी दिले ते कंप्लेनीची आमी जाप येतकीर आमी 15 दिसांचो वेळ टायम पळयतले आनी परत आमी एक दीस ठरोवन सगळे लोकांचे फुड्यान उलोवन आमी केन्ना उपोशणां बसपाचें आनी फुडली आमगे रणनिती कशी करपाची ती आमी ठरयतले आनी घेवन बसतले. पळय ऑलरेडी आमी रिटर्न कंप्लेन परत पयलीं हांवें परमिशनां दिवचे पयलीं हांवें सगळें ऑब्जेक्शन दिल्लें. तरी पूण तें परमिशन दिलें सगळें दिवन तें काम चालू जालें. तेजे नंतर आमी एक कांय जाणांनी 100-150 लोकांनी आमी सायन मान परत एक फावट सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेन दिल्ली. तरी पूण अजून म्हळ्यार आमकां कांय रिप्लाय येयला कांयच येयला. म्हळ्यार ते किंमत करना. आनी आमी शेवट हें डिसिजन कित्याक घेवचें पडलें उपोशणां बसपाचें जावं आनी कितें स्ट्रायक करपाचो. कित्याक तांकां कांय कोणाक पडोन गेलें ना. ती कंप्लेन तेमी खंय कचऱ्या डब्या उडयली ती आमकां खबर ना. शेवट आनी लोकशाही हेतूंतल्यान आमकां आनी खंयचो मार्ग ना. म्हणटा लास्ट डिसिजन आमगेलें उपोशणां आमी घेवन बसतले. एक अपील करता गोंयची सगळीं NGOs आसतले जे गोंयकारां खातीर झगडताय, तुका निसर्गा खातीर झगडताय. ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां हेल्प करपाक हांव उलो मारता एक फावटी. आनी सगळें हांव म्हागे मोबायल नंबर जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव धाडून दिता. 9822166210 ह्या नंबराचेर कॉल करचें. आनी कोण आमकां हेल्प करूंक सोदताय ह्या प्रोजेक्टा खातीर तेमी सगळ्यांनी आमकां येवन संपर्क सादचो. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान न्यू वाडो वास्को हांगा गोवा हावजिंग बोर्डाच्या अलॉटमेंट लेटरांचे वितरण केले. पयल्या टप्प्यात सुमार 150 लावार्थ्यांक ही पत्रां मेळ्ळ्या. लावार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया शुल्क भरचे पडटले. तशेंच उरिल्ली पत्रां टप्प्याटप्प्यान वांटून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. हे वेळार दाबोळेचो आमदार आनी मंत्री माविन गुदिनो, गोवा हावजिंग बोर्डाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आनी हेर हजर आशिल्ले. पळयात. वास्को म्युन्सिपालिटी जितके क्लीन आसा तितके उरचे नाशिल्ले. कारण ते काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. तांच्यांनी ते कश्ट केल्या, तांच्यांनी ते मेंटेन दवरला म्हणून तर आयज कश्ट आसा. आणि हे करता आसतना ज्या जाग्यार आसले तेंची घरां मोडली आणि तांकां ह्या जाग्यार शिफ्ट केले. कोणी केले? तेन्नाच्या सरकारान केले. म्हणजे कदाचित ते लोक आयज आमचेर आरोप करता आसतले तेंची घरां रेग्युलरायज करता म्हणून. पण एक म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें तरी पयशे घेतल्या आणि तांकां ते प्लॉट दिल्या. थोड्यांकडे रिकॉर्ड आसा, थोड्यांकडे रिकॉर्ड ना आणि तेन्नाच्या सरकारान थोडे रिकॉर्ड दवरूंकूय ना. कितें 5,000 रुपया आसतले, 10,000 रुपया पर्यंत आसतले, कोणी 2,000 रुपया भरले आसतले. 40 वर्सां पयलीं विचार करात. 40 वर्सां पयलीं पगार तो कितलो आसतलो. प्रत्येकाचे घर हे वेगळे आसतले. कोणी तरी डायरेक्टली आपूण तेन्ना रीण काढला आणि ते घर बांधला. ते आपले घर हे आपूण म्हणजे कोणीतरी वस्ती घाण दवरल्या आणि ते घर बांधला आणि त्या घराचे पैसे फेरीत गेल्या. कोणीतरी दुसऱ्या कडल्यान ते घर विकत घेतला. म्हणजे त्याच्याकडे त्यांना जमले ना म्हणून त्यांनी जे थंय रावतालो ताका थोडोसो बरो पगार मेळ्ळो जाल्यार ताका दुसऱ्याक विकत दिला. तांची घरां उरल्या. आमकां तांची घरां म्हणजे जेका आमी म्हणटा की 544 पैकी जर 120 दिता आसत अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 380 सुमारची घरां 400 घरां उरता. त्याय सगळ्या घरांक हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले. फुडल्या 4 म्हयन्या भितर. दुसरें, तुमकां कोणाकूच हावजिंग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. हांवें आमदाराक आतांच सांगलां. आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर मामिनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आणि ते डॉक्युमेंटेशन करून घेता. 120 लोकांक हांगा त्यांच्या हातान जेन्ना लेटर मेळटली तांकां एक ओनरशीप कशी. आणि आज माननीय मुख्यमंत्री मनान इतले बरे. हांव तेजे कडेन आतां डिस्कशन करतालो. ते तुमकां डिटेल सांगतले. हांव तांकां सांगतालो आमी इतले लोकांक केला त्यांच्या हातीन आमी डॉक्युमेंट दिता. तांकां आमी म्हणटा तुमी मालक थोड्या 24,000 भरपा जाय. पयले थोडे आहा कांय भरूं ना. हांव ताका सांगतालो ते बाबडे म्युन्सिपल वर्कर थोडे आनी जायते जाण आमचे गोंयकारूय आसा. खूब मेजॉरिटी गोंयकारूय आसा. ऑनरेबल CM 1 लाख आनी तांकां कितें भरपा लावपाचे. तुम्ही हे सगळे गरीब म्हूण समजून
एक बरें काम करता म्हूण समजून तेही तुम्ही माफ करपाचे ती तुका ताकद आसा. हांव तुजे कडेन ती मागणी करता की हे सुद्धा तांकां सोडोवपाचें म्हूण. शिकेरी आग्वाद किल्ल्याकडेन दर्यांत नुस्तेमारी करपाक गेल्ली बोट बुडली. बोटीत आशिल्ल्या 5 जाणां मदले 2 जाण पोवन दर्या देगेर आयले जाल्यार हे 3 जाण होडयेक धरून रावले. नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून ते 3 जाण रेईस मागोस किल्ल्याकडेन पावले. दर्यादेग पुलीस आनी थळाव्या नुस्तेकारांनी तांकां सुरक्षीतपणान भायर काडले. गोंय गुन्यांव फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स वेव्हारा आड व्हड कारवाय करून 2 वेगवेगळे रॅकेट उक्ताडार हाडले. हे कारवायेत मुखेल मास्टर माइंडा सयत जायते आरोपीक अटक करून लाखांनी रुपया मोलाचे ड्रग्स जप्त केल्यात. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यांत आनीक एक मानगे धरले. बिरेस्तारा राती कडेन हे मानगे पाजऱ्यात अडकले. राना खात्यान ह्या मानग्याक ताब्यांत घेतला. 2 मानगी धरली तरी अजूनय 3 ते 4 मानगी तळ्यांत आसा. देखून थळाव्यां मदीं पातळिल्लो भंय कायम आसा. पयलीं हांव आमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद मागता. कित्याक आयज हे मानगी जी आमकां इतली विटयतात की तळ्यान इतली मानगी आसात की भुरग्यांक वचपाक आनी हांगा तळ्यार येवपाक सुद्दां इतलो भयभीत जाल्लो आसा की प्रत्येक पेरंट्साक आपल्या भुरग्याक पयल्यान पयलीं जबाबदारीन पळोवचें पडटा की मानग्याचो इतलो भंय जाला की 4-5 मानगी आनीकूय आसा अशें दिसता. हेजें कारण फाटल्या 2 दिसां गुरुपौर्णिमेच्या टायमार एक पिंजऱ्यान पडलेलें. आतां हें सेकंड पडलां आनी तळ्यान आजुनूय जी फिरतात ती सारकी अक्षरशः नदरेक पडटात. इतलो भंय जाला की मानगी ही जी पडटा ती बारीक आसात, हेज्या पेक्षा आनीकूय व्हडली मानगी भितर आसात. आनी इतलो भंय आसा की भुरग्यांक हांगा येणें वचणें इतलो कठीण जाल्लें आसा की मेन रस्तो आमचो, मेन तळें, मेन देवस्थानाचें हांगा सगळें वातावरण आसा आनी तितूर करून हांगा भजन करतात किंवा हांगासून शाळेन भुरगे वचप येवप खेळप ह्या गोश्टीन इतलो भंय जाला की त्या मानग्या घरातल्या भुरग्यांचो जास्त पेरंट्सांक भंय जाल्लो आसा. मानगी तळ्यान आसातूच पण इतलो भंय जाता की केन्ना कोणाच्या घरान रिगत ते सुद्दां सांगूं शकना. म्हण जेणे करून हांव फॉरेस्टा कडेन तेंच्या कडेन विनंती अशी करता की आनीकूय हांगा पिंजरो लावन जितली मेळटा तितली एकदां तळ्यांतली सगळीं व्हरची, जेणे करून आमकां मातशें बरें समाधान जातलें. आयज आमच्या वाळशेन दुसरे मानगे पडलेले आसा. त्या फाटल्या गुरुपौर्णिमे दिसा एक पडलेले, आतां हे दुसरे पडला. तेन्ना हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आभारी आसा. अख्ख्या गांवान आमच्या बरें दिसता की तुमी येवन पिंजरो लायता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी ही मंगळा व्हरता. ह्या बद्दल आमकां खूब बरें दिसलेलें आसा. ह्या वटेन आमचे बारीक भुरगे शाळेन येता वयता, देवळा कडेन खेळटा तेन्ना हे माणगे वचून आमकां खूब भंय जाल्लो आसा. त्या भंया खातीर आमी तुमकां विनंती करता परत ह्यो पिंजरो लावचो हांगासर. जी हांगा हितूर मानगी आसा खूब आसा, ती 5च्या वयर आसा, ती जाता की बेगिना धरून व्हरची. गोंयांत येवपी वेंचणुकेची तयारी आतां नेटान वाडल्या. भारताच्या वेंचणूक आयोगान 31 जुलयाक गोंयांत पावपी दक्षिण गोंया खातीर 1095 बॅलेट युनिट्स, 1100 कंट्रोल युनिट्स आनी 200 व्हीव्हीपॅट मशिनाक मान्यताय दिला. वेंचणुकेचे प्रक्रिये खातीर हो एक म्हत्वाचो पावंडो जावन आसा.
फक्त 3 दिसां खातीर गोंय विधानसभेचे अधिवेशन जाहीर जाले बरोबर राजकीय वातावरण गरम जाला. कामाच्या गरजेप्रमाण अधिवेशनाचे दीस थारायले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगतना विरोधी फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर खर टिका केल्या. इतल्या खात्यांचे काम 3 दिसांनी कशें पुराय जातले? ही लोकशायेची फकाणां आनी सरकार जापसालदारकेपासून पळोवन वता असो आरोप तांणी केला. लोकांचे प्रश्न उप्रासपाक फावो तो वेळ मेळूंक नाशिल्ल्याची खंत उक्तायतना युरी आलेमावान विरोधकांच्या प्रश्नाक सरकार भियेता असो दावो केला. सर असेंब्ली सेशन 3 दिसांचे, सो 3 दिसांक जर टायम पावतलो कामकाजाक? ह्या सरकाराक पोटाशे मारपाक संवय आहा. पयल्या दिसा 24 पोर्टफोलिओ, दुसऱ्या दिसा 22 पोर्टफोलिओ, तिसऱ्या दिसा आनी कितले पोर्टफोलिओ. हे आन्सर 3 दिसान क्वेश्चन घालपाक आमकां सुविधा आहा काय कितें? म्हाका दिसता 3च स्टार्ट क्वेश्चन आमकां घालपाक मेळटले. ह्या 3 स्टार्ट क्वेश्चनान ABC प्रत्येक दिसाक एक डिपार्टमेंटा 3 डिपार्टमेंटा क्वेश्चन करूंक मेळटा. सो हाऊ कॅन यू कवर? दिस इज नथिंग बट अ मॉकरी. द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू अंडरस्टँड यू कॅनॉट फेल फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी. हाऊ कॅन so many departments finish in 3 days and this could be the last session of the assembly? आमकां प्रायवेट मेंबर्स डे म्हूण आमचो हक आसता, आमचो रायट आसता. वाय इज दीस कटेल्ड? सो हो मुखेलमंत्री पड हो भियेलेलो आसा, हो सरकार भियेलेलें आसा ऑफ द ऑपोजिशन. एंड वॉट एवर स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी डन, सून वी विल कॉल द ऑपोजिशन MLAs and make sure our strategy will be clear. वीज खात्यातल्या 3 असिस्टंट इंजिनियर म्हणल्यार सहाय्यक अभियंत्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय केल्या. सांगेच्या इमलेश गांवकर, वास्कोचे विक्रम केरकार आणि वेर्णा वाठारांतले सूरज पालेकार या 3 सहाय्यक अभियंत्यांक बेगोबेग प्रभावीपणान निलंबित केल्यात. हे कारवाईक लागून वीज खात्यात बोवाळ जाला. कोणाचोय कोमो रोडू पण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या काणकोण बस स्टँडाची जाल्या. पुराय बस स्टँडार प्रश्नांनी रेवाडो घातल्या, पूण हे प्रश्न तडीक लावपाक सगळ्यांकच आपेस आयिल्ल्यान काणकोणकारांनी आता संबंधिताच्या नावात बोटां मोडपाक सुरवात केल्या. संबंधितांनी बेगोबेग हो प्रश्न तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी आता नेट धरीत आसा. सांगता काणकोणाक गेल्ल्या 4.5 वर्सांक एक खंयचो प्रोजेक्ट हिंगा कंप्लीट जाल्लो म्हण दाखोवचो. फावंडेशन स्टोन भरपूर घातली, पूण एक खंयची तरी कंप्लीट जाला जाल्यार एकच म्हाका दाखया तुमी. दुसरें विजन एंड मिशन एकच आहा, आमोणे 5 स्टार करपाचो. आतां तेजे हेजे ग्रावंडाचेर काम चालू जालें, पूण हे आख्खे काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट म्हाका दाखया. म्हणजे हांगासर ज्या तरेन डेव्हलपमेंट जाता किंवा उलोवप जाता तो जायना म्हणटा तुमी? डेव्हलपमेंट जाता, डेव्हलपमेंट काणकोण जायना. डेव्हलपमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट एक 5 वर्सां पयलीं ते 10 वर्सां पयलीं थंय कितें आहलें आनी आयज कशें जालें तें पळया. पूण काणकोण ही हार्ट ऑफ द सिटी. काणकोणाक चावडी म्हणटा ती एक सिटी, पूण ह्या सिटीक गेल्ल्या 25 ते 30 वर्सां सेम आहा. तुमी इतले वर्सां जाले येता वचतले न्हू. कितें चेंजीस जाला? हो बस स्टँड सोडून एक हॉस्पिटल सोडून कितें तरी जाला तो दाखोवचें. गोंय राज्यांत 2004 ह्या वर्साक सगळ्यान पयली टॉप मॉडेलाचो काणकोण हांगासर बस स्टँड मानलो आनी ताज्या उपरांत ह्या बस स्टँडाची अजिबात म्हणटा ती मेंटेनन्स जालीच ना. आनी ताका लागून आमी स्पेशली ह्या बस स्टँडाच्या आनी रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले हे जे गटर आसा ह्या गटाराची बातमी केल्ली. आनी ह्या गटारान इतली वयर झाडां वाडिल्लीं, त्याच बरोबर गटार आसा म्हणून दिसत नाशिल्ले. जेन्ना बातमी फ्लॅश आली ताज्या उपरांत कोणाक तरी जाग आयली आनी तेज्या उपरांत हांगासर आशिल्लीं झाडां मेळत तशीं कापून तशाच्या तशींच उडयल्ल्या. गटार खरें म्हळ्यार निवळ करपाक जाय आशिल्लें. त्या गटाराक प्लास्टीक आसा, बाटल्यो आसा आनी कितें कपडे आसा, कोणाचे बॅनर आसा, अशें कितें कितें पडलेलें आसा. खरें म्हटल्यार ही गजाल कानार पडली तेज्या उपरांत म्युनिसिपालिटीन ह्या गजाली कडेन कटाक्ष लक्ष दिवन पूर्णपणे गटार हें निवळ करपाक जाय आशिल्लें. आनीक हांगासर उदकाचो निचराव वेवस्थीतपणान जाता काय कितें हाची शहानिशा करपाक जाय आशिल्ली, पूण हें केलेंच ना. हें फक्त झाडां वयल्या वयर कापून फक्त एक फॉर्मेलिटी केला की
जणू काय पयसल्ल्यान निवळ केले अशेंच. ताजे उपरांत ह्याच बस स्टँडाच्या सरभोंवतणी कितलेशे लायटीचे खांबे आसा. ह्या लायटीच्या खांब्याचेर जर पळयलें जाल्यार एकूय खांब्याचेर लायट म्हणटा ती दिश्टी पडना. एका सायडीन पत्र्याचें उदक पडपाचें आनी दुसऱ्या सायडीन गाडयो पार्क करपाची जागा. हे दोनीके उदक येवन मदीक एक ताका स्पेशली गटार आशिल्लें आनी त्या गटाराचेर लोखणाचें स्पेशल रॅलिंग आशिल्लें. पूण दुर्दैव अशें की तें रॅलिंगूच हालपाक लागलें आनी ताजे उपरांत जेन्ना गाडयेचो टायर वचपाक लागलो त्या वेळाचेर ते एका सायडीन वयर सकयल जावन गाडयेक लागपाक लागले, त्रास जावपाक लागले. त्या वेळाचेर ते हळू रॅलिंगूच गायब जाले आनी तो जो मदलो गटार आशिल्लो तो पूर्णपणे मातयेन आयज पुरोवन दवरला. हें ह्या KTC ऑथॉरिटीक दिसना काय कितें? खरें म्हटल्यार इतलेंच न्ही, ताचे उपरांत हो जो बस स्टँड आशिल्लो ह्या बस स्टँडाचे पत्रे पूर्णपणे फुटून गेल्ले, कांय कडेन हुबोनूच गेल्ले. आनी जेन्ना ह्या बस स्टँडाचेर कोणूय जर आयलो जाल्यार सगळ्या कडेन गळटाले. बस स्टँडा भितर सुद्दां सत्री घेवन वचपाची पाळी आशिल्ली. पोनेळ घालून पोनेळांतल्यान पायप घेवन सकयल उदक येवपाक जाय आशिल्लें, ते पायप उबे तशेंच आसात आनी पोनेळ ना. अशा तरेचें विद्रुपीकरण हांगासर जाल्लेलें आसात. त्याच बरोबर ह्या हांगासर KTCचो जो मेन एंट्रन्स, त्या एंट्रन्साचेर बस स्टँड म्हणून व्हडलो बोर्ड आसा आनी ह्या बोर्डाक 2 हॅलोजन बारीकशे फोकस आशिल्ले. त्याच बरोबर ते नांवां जी बरयल्या बस स्टँड म्हणून ताची नांवां लेटरय हाल्ला, थंयसर साली गेला. तो केन्नाच आयुश्यात पेंटूच तांच्यांनी मारूना, लायटी ते पेटना. अशा तरेचे विद्रूप अवस्था की केन्नाच एका कर्मचाऱ्यान ती लेटरां तरी सारकी लावपाक जाता आशिल्ली तेंय लक्ष दिलें ना. थंयसर इल्लोसो पेंट लावपाची ही कापस्ताद जाली ना. पूण आयज थंयसरूच एक सत्यनारायणाची पुजा जातली म्हणून बोर्ड लायिल्लो आसा. भाडेवाडीविशीं 2004 पालिका प्रशासनान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेचेर फेरविचार करचो आनी वेपाऱ्यांची आर्थीक संकश्टांतल्यान सुटका करची अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या. तशें निवेदन दिवचल वेपारी संघटनेन आमदारा सयत दिवचल पालिकेक भेटयला. 2004 मेरेनची भाडेवाड थकबाकी भरात अशी पालिकेन शारांतल्या वेपाऱ्यांक नोटीस काडल्या. देखून दिवचलच्या वेपाऱ्यां मदीं खवदळ पडली. 2004तल्यान दर वर्सा 5% वाड ह्या प्रमाण वेपारी भाडे भरतात. मात आता 10% वाड ह्या प्रमाण भाड्याची थकबाकी भरात अशी नोटीस पालिकेन वेपाऱ्याक काडल्या अशी माहिती दिवचल वेपारी संघटनेन दिल्या. हे नोटीसीक लागून दुकानदाराक लाखांनी रुपया थकबाकी भरची पडटली. देखून वेपाऱ्यांचेर आकांत आयला. तुमकां सांगूंक सोदता की आमी आतां CO कडेन एडमिनिस्ट्रेटर आनी आमदार अशे सगळे मेळून आमी तांकां मेळपाक गेले. थंय आमचें निवेदन दिल्लें आसा. त्या निवेदनान अशें बरयल्लें आसा की आमचे जे भाडे आसा डिचोलच्या दुकानदारांचे ते भाडें एवरी इयर 5% वाडून सद्या घेता आनी पयलीं ते वाडून घेनाशिल्ले. आतां तेंच्यांनी 2004 पासून एरियर्स काडल्या 5% इन्क्रीज प्रमाणे आणि ते काहीशा लोकांक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अशा स्थितीन तेंच्यांनी एरियर्स धाडलेले आसा. पण ते आमकां दिवपाक जमना बिचोलच्या व्यापाऱ्यांक. दुसरें आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे 5% सध्या वाडून घेता परंतु 18% GST लायतात. त्यामुळे 18% आणि 5% हे 18 आणि 5 23% साधारणशे आमचे भाडे वाड जाता वर्साक. फुडल्या वर्सा आतां समजा आमी 1000 रुपया भाडे भरले एका दुकानाचें जाल्यार 5%आन 1050 रुपया जाताले. फुडल्या वर्सा 1050चेर 5% लायतात. प्रत्येक वर्सा 5% भाडे वाड जाता आनी 18% GST सेपरेट आसा. हे एकंदरीत पळोवंक गेल्यार खूब भाडे वाड जाता. आनी दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे जे आतां आमची दुकानां आसात हांगासर बिल्डिंगेन ती दुकानां सगळीं डेप्रिसिएशन जर काडलें जाल्यार दुकानाचो ते व्हॅल्यू कांय ना आनी अशें आसून तेजें मेंटेनन्स कांय ना. डिचोली हेका आमच्या नगरपालिकेक खबर आसा सगळी पोझिशन तरी पण DMAची सर्क्युलर येयल्यार सांगून ते भाडेवाड करतात आनी एरियर्स लायतात ते आमकां मान्य ना. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे हे सगळ्यांचेर लक्ष घालून म्हापसा एरियेक तेंच्यांनी ते वायपआउट केलें. एरियर्स घेवपाचें ना, फक्त भाडे फारीक करप आनी तेंचें ट्रेड लायसन रिन्यू करप इतकेचेर स्थगीत जालां. पण ते आमकां अजून बिचोली सर्क्युलर येवंक ना. त्यामुळे हे नोटीसी काडीत आसात ते आमकां मान्य ना. ते सगळ्यो नोटीसी नव्या पद्दतीन येवपाच्यो आहा, तांकां नोटिफिकेशन येवपाचें आहा अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान आनी आमदारान सांगलें.
तेन्ना मागीर कितें ते करतले ते तेज्या पयलीं आमकां हे नोटीसी काडटात ते आमचे व्यापारी सामके भियेल्ले आसात साद्या म्हणजे एक म्हणजे व्यापार ना आनी काहींशा हाता पोटा वयले जे खावन जे हांगासर आसात तांकां ते नोटीस येना ती बेश्टीच भितात 2004 पासूनच्यो जो हे आसा आमी म्हणजे तो कितें म्हणटा तुमी ते 10% भरूंक जाय आसले आमी 5% भरूंक जाय इतले दीस तर तो कितें म्हणटा ते 5% आसा तेचे जे आतां दाखयता हे जो 2 लाख ते 4 लाख हे लोकांक जे एरियर्स दाखयता ते हे तो म्हणटा 5% ना तो 10%. आमी तेन्ना एग्री जाला इवन ही गजाल आमी सीएमा कडेन दवरली सीएमान सुद्दां एग्री जालो म्हणटा आरे तो 5% फारीक करता जाल्यार तो 5% तुमी घ्या न्ही. आणि हे आमची मिटींग एक मे म्हयन्यान जाली मे म्हयन्यान 4 तारखेक 5 तारखेक पेपरार सुद्दां आवड आयिल्ली आसा सीएमान एग्री केल्लें आसा की बाबा तुमी हो आसा तो तांचो जो आसा पळय 5% प्रमाणेच घेवचो आनी तांकां जे बाकी हे आसा ते माफ करचे. दुसरो प्रश्न आसा आतां तांच्यांनी नवीन रेट लायलो आसा भाड्यान आतां हांवें एक शॉप आतां घेतला जाल्यार त्या शॉपाक तेन्नाचो PWD रेट लागता तर आतां तेंच्यांनी नवीन PWD रेट लावन लोकांची 1000ची भाडी आसा ती 5,000 भाडी केल्ली आसा. आणि हो इश्यू आमी तेन्ना ह्या मिटिंगेक आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतूय आसा आमचे विश्वजीतूय आसा तर PWD मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां की बाबा तुमी आतांच रेट तुमी रावंक शकना तुमी जेन्ना जाता एक शॉप ऑप्शन करता पळय तेन्ना नवीन रेट लावपाचो ते आसा एक्झिस्टींग आसा तो रेट लावपाचो हांच्यानी आतां नवीन रेट आमकां लावपाक म्हणजे केला ताका लागून बऱ्याच जाणांची भाडी आसा 1,500 आसली ती आतां 5,000 6,000 अशें भाडें तेंच्यांनी आतां बसयल्लें आसा. तुमचा एरिया आसा तो म्हाका दिसता 2004 पासून आमी केन्ना पळय आमी मागीर तुमी इतले सांगता कित्याक नोटीसी धाडून आतां एकदम 2 लाख 5 लाख खंयचे पडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटीन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.